राजवट चलयता ताचे राज सगळेच मोगाचे लानूच वाट सुर्गीचो आमचो देव आमचेर फागोयता सोमेस्ताक लागीं आपयता आपणाचे भोंवती जोमयता लानूच वाट सुर्गीचो आमचो देव आमचेर फागोयता सोमेस्ताक लागीं आपयता आपणाचे भोंवती जोमयता परमेश्वर राजवट चलयता ताचे राज सगळेच मोगाचे परमेश्वर राजवट चलयता ताचे राज सगळेच मोगाचे. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. जेजू तुमकां कृपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता बासिलिया आनी एंटनी फेर्नांडीस आपल्या लग्नाच्या दिसाक देवान तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आनी तांच्या लग्न जिविताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या राजू विनोदकर हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. ताचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. भोव करून जेन्ना आमच्या सावथ गोवाचो MP कसो आनी गोंयचे पासत जायते मुद्दे तो वयर उबारता तेन्ना गोंयचे पासत वावर करूंक ताका खेरीत कृपा आनी बळ आनीक जैत फावो कर म्हूण ताचे पासत आयच्या दिसाक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ उगीच रावन देवा मुखार दवरुया. जीं कोण बरीं नात आपणा पासत मागूंक लायला तांकां पेकोवणेचो हात लाय म्हूण मागुया. जीं कोण कोश्टवतात तांकां कोश्ट सोंसूंक आदार दी म्हूण मागुया. जीं कोण दुयेंतीची सेवा करतात तांकां तांची सेवा करूंक फावो तितलें बळ आनी कृपा दी म्हूण मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमचीच पासत आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासत देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. बाबडीनो आयज पवित्र सभा बाग्योन जुआंव दे ब्रिटो हो रॉक साक्षी भारतान ही परब मनयता. अनुभव करून आमच्या भारतान ही परब मनयता आसतना जुआंव दे ब्रिटो हाणें इनकल्चरेशन म्हणजे आमच्या भारतीय संस्कृतायेन एके भाशेन भितर सरलो. पुर्तुगालाचो तो पूण भारतीय संस्कृतायेन भितर सरलो आनी जेजूक हेच भारतीय संस्कृतायेंतल्यान ताणें परगटलो. आमी सगळीं भारताची देशवासी देवाक आर्गां दिवया. आमच्या ह्या देशान आमकां आमच्या संविधान आमचो भावार्थ उचारूंक आनी परगटूंक हक्क दिता. तशेंच आमचो क्रिस्ती भावार्थ आमकां आमचो धर्म उचारूंक परगटूंक आनी तो जिवंक एक कायदो दिता. देवाक आर्गां दिवया सगळ्या देण्या पासत. आनी तेच बरोबर जायते फावटी आमच्या ह्या क्रिस्ती मिसावांक आमी आंग काडलां, फाटीं सरल्या, आमी मुखार येवंक ना. जायते फावटी भियेल्या जेजूक आमच्या उतरांनी आनी आमच्या बऱ्या कुरण्यांनी परगट करूंक. असले आमच्या चुकींक देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सर्पविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो मनी हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध म्हजो गूढ अपराध. ह्या पासत बाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता.
सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. महिमा देवा कुंचर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संवसारी. सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया, सोर पदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचताव. तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकडटाव. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शिर्डी, तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा समेस्त परजांच्या उजवाडा भाग्योन जिवांव तुज्या रोग साक्षाक धिरान आनी निरंतर प्रयत्नान भारतीय लोकां मदें शुभ वर्तमान परगटूंक तुवें कृपा आनी बळ दिली. भावार्था खातीर ताणें सोंसलें त्या मरणाचो उगडास काडून आज आमी तुजे लागीं मागता. ताच्या पावलांनी चलून आमी जिणेन आनी उतरान आमच्या देशाच्या लोकांक खऱ्या भावार्थाची ओळख दिवंक तुजी कृपा आमकां दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. बागियोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. शुभ वर्तमान परगोटचें काम म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो. तें हांव परगोट करिना जाल्यार म्हजें कोठा. म्हजे कुशेन हें काम हांव कोत्तां जाल्यार म्हाका मजोरी मेळ्ळी. पूण म्हजे कुशे विणें हो कारबार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मजोरी खंय आसा? शुभ वर्तमान म्हाका दिता तो होक सोडून हांव तें फुकट परगोडटां, तातूंतूच म्हजी मजोरी आसा. सगळ्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जाला. ओस्कोतांक जोडून घेवंक ओस्कोतां बरोबर हांवूय ओस्कोत जालो. थोड्यांक पूण कशी भाशेन तारोन जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोट जालो. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव कोत्तां. एका रांगणांत धांवपी सगळेच धांवतात, पूण एकल्याकूच इनाम मेळटा म्हूण तुमी नकळोत? म्हणटच इनाम जोडून घेवचे दृश्टीन तुमी धांवतात. पेलव्यान सगळ्याचो त्याग कोत्तात, ते भावतात तसलो हार जोडूंक तशें कोत्तात, पूण आमी कदींच भावना तसलो हार जोडूंक वावुरतात. हांव धांवता तेन्ना इनाम मेळचे हेतून धांवतां अशें वाऱ्यार मुठी मारी नासतना हांव कुस्ती खेळटां. दुसऱ्यांक परगोटणी केल्या उपरांत हांवूच भारायलोलो जावन म्हजी कूड दोडवडान हांव तिका दामून दवरतां. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. प्रितुमीच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. जबाब. प्रितुमीच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. देवा, तुज्या उदार बोळेपणाचो तुवें बरोच पावस धाडलोय आनी सुखी करपून गेलोलो तुजो देश तुवें नव्यान सुफळ केलोय. तुंय देवा तुज्या बरेपणान तुज्या गरिबांक तयार केल्ले तुजे परचेक बिराड गावलें. जबाब. प्रितुमीच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. दिसान दीस निरंतरी देवाक वाखाणुया. आमची सोडवण करता तो देव आमचो बार आपणाचूच उपादता. कसलो देव आमचो, ताच्याच हातान तारोन आसा.
मरण आनी जिवीत सर्वेस्परा देवाचेच गूठ. जबाब: प्रितुमीच्या राजानो देवाच्या मानाक गायोन कुरात. उद्गार: Sorvesporak, 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 soy, soy. Sorvesporak, 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 soy, soy. हांव बापा कडेन मागतलों आनी तो तुमकां आनीक एक शारोती दितलो आनी हो तुमचे सवें सदां काल आसतलो. Sorvesporak, sui, sui. Sorvesporak, 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 sui, sui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवें आसूं. जुवावां परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुखिया. पास्क परबेच्या सुमयार देवाक बुजूंक आयलोल्या मदें थोडे ग्रीक आसले. गालिलियांतल्या बेत्सायद्याच्या फिलिपा सरशीं येवन तांणी अशी मागणी केली, सायबा, आमी जेजूक पळोवंक सोदता. फिलिपान वचून आंद्रेक सांगलें. आंद्रेन आनी फिलिपान बरोबर जेजूक सांगलें. जेजून तांकां परतीपाळ केलो. मनशाचो पूत मोहिमेवंत जावचो वेळ पावलो. हांव तुमकां सोत सांगतां, घोवाचो कोणो जमणीर पडून मरो ना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव इबाड करता, आनी जो कोण ह्या संवसारान आपल्या जिवाचो द्वेस करता तो आपलो जीव सासणाच्या जिविताक सांबाळटा. कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय, आनी जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो. आतां म्हजी राकांत आयला. हांव कितें म्हणूं? बापा, ह्या वेळांतलो म्हाका निवार अशें म्हणूं? ना, ह्याच पासत हांव ह्या वेळाक पावलां. बापा, तुज्या नांवांक महिमा जोडून घे. तेन्ना एक सर्गीचो ताळो आयलो. हांवें म्हज्या नांवांक महिमा जोडून घेतल्या आनी परत हांव महिमा जोडून घेतलों. लागीं आसलेल्या लोकान हो ताळो आयकलो आनी म्हणलें, घडघडो मारला. दुसऱ्यांनी म्हणलें, एक देवदूत ताचे कडेन उलयला. जेजून परतीपाळ केलो, हो ताळो म्हजे पासत न्हय तर तुमचे पासत गाजला. आतां संवसाराची मनसुबी करचो वेळ. आतां ह्या संवसाराचो अधिकारी भायर पडटलो, आनी जेन्ना म्हाका जमणी वेलो उंच उबारतीत तेन्ना हांव सगळ्या मनशांक म्हजेशी ओडून हाडटलों. अशें म्हणून आपूण कसले तरेचें मरण भोगचो आसा तें ताणें दाखोवन दिलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वकाणी तुका क्रिस्ता. भाग्योन जुआंव ब्रिटो आनी भारत देश. भाव भयणीनो, आमी सुरवातीक उगडास केलो तसो जुआंव ब्रिटो पुर्तुगालान जल्मल्लो, पूण याज्ञीक जावन आपलें मिसांव करूंक भारत देशांत आयलो. आनी भारत देशांत आयलो तेन्ना भारताची कांय बरी संस्कृताय ही पळोवन ताणें ती मानून घेतली. आनीक भायलो भावार्थ न्हू,
फिरंगी भावार्थ हो फॉरन भावार्थ न्हू, पूण जेजू ह्या लोकांक ह्याच लोकांच्या संस्कृतायेंतल्यान दिवप हें ताका एकदम बरें दिसलें आनी तेंच ताणें केलें. तो ह्या भारतीय संस्कृतायेन भितर सरलो एका संन्यासी भाशेन आनी भारताचे संस्कृतायेन जें कितें बरें आसा तेंच घेवन ताणें क्रिस्ताक परगटलो, जेजू भारताक दिलो. आनी देखूनच आयज ह्या भाग्यवंताची आमी परब भारतांत मनयता. भारत देशाक ही एक खेरीत परब, जुआंव ब्रिटो. भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आनी पयल्या वाचपाचेरूय आमी नदर मारीत जाल्यार ह्यो वस्तू आमच्यान समजूंक जाता. जेजून जें कितें म्हणलां, म्हाका जमनी वेलो उंच उबारतीत तेन्ना हांव सगल्या मनशांक म्हजेशी ओडून हाडटलों. आमी बावतिजम घेतलोलीं, आमी क्रिस्ती भावार्थान जियेतलीं आनी क्रिस्ती भावार्थान देवाक आमी भोजन करतलीं मनशां. आमी जें कितें करता तें जरी तर आमी समजनासतना करता, करूंक जाय म्हूण करता जाल्यार तातूंत कांयच इनाम ना. हेच्या पयल्या वाचपान भाग्यवंत पावलू चीट बरोवन सांगता. आनी कसलो इनाम ना, परगटणेचो इनाम तो सांगता. तेंच जरी तर आमी आमच्या जिवितान हाडलें जाल्यार क्रिस्ती भावार्थी कशीं, आमी कडेन सगळीं परगट करपाक भोंवना, आमी कडेन सगळीं प्रवचन करूंक वचना. पूण जाणा जावया, जरी तर हो भावार्थ आमी जियेता बरे भाशेन, हीच आमची परगटणी. क्रिस्तांव कशीं आमी जीं उतरां उलयता, जी वागणूक आमी दुसऱ्या सवें करता, आमच्याच क्रिस्ती भावार्थ्यां सवें तशेंच दुसऱ्याय भावार्थ्यां सवें जी वागणूक आमी दाखयता तातूंत आमी जेजूक परगट्टा. म्हणटच जेजूक जरी तर आमी प्रवचन करिनासतना, भाशणां करिनासतना वो बरयनासतना आमी परगट्टले जाल्यार आमचें जिवीत एक परगटणी. आनी हें जिवीत आमी क्रिस्ती जिवीत म्हणटा तेन्ना जे संस्कार आमी घेता आनी जो कायदो आमकां आसा क्रिस्ती भावार्थान तो पाळूंक, आमी थोडेशे कायदे पाळपाक जाय म्हूण पाळटा जाल्यार तातूंत आमकां कसलीच मजुरी ना. पूण आमी जरी तर तें विचून काडलां आनी आमचे खुशेन तें करता जाल्यार ताका इनाम आसा. आनी खुशेन करतले जाल्यार ताची म्हायती आमकां आसपाक गरज. कितें करता आमी? जायते जाणांक आमकां जायते पावटी आमी कितें करता तें खबरूच ना. आमकांच न्हू, आमच्या दुसऱ्याय भावार्थ्याच्या जायत्या मनशांक आपण कितें करतात ती खबर ना. रिच्युअल्स आसात, मांडल्यो आसात, अशें करपाक जाय, ही परब येयल्या उपरांत हें करपाक जाय, ह्या फेस्ताक अशें करपाक जाय, हें करपाक जाय म्हूण करतात. तें कित्याक करतात, कशे भाशेन, तातूंतल्यान आमकां कितें मेळटा, हें सगळें समजून घेवपाक आमकां गरज. आनी हें समजून घेवपाक भाग्यवंत पावलू हांव सगल्यांक सोगोट जालो हें सांगता. म्हणल्यार दुसऱ्याच्या जिवितान भितर चल्लो. जे कोण गुलाम आसात तांचे बराबर हांवूय गुलाम जालो, जे कोण सेवा करतात तांचे बराबर हांवूय सेवक जालो, जे जेंटायल्स म्हणलेले आसात म्हणल्यार भायले तांचे बराबर हांवूय भायलो जालो. हे भाशेन आमच्यान जायतें हें आमच्या जिविताक लावंक जाता. म्हणटच जेजूक जरी तर आमी दुसऱ्यांक दितले जाल्यार तांच्याच हो आमी जें कितें जियेता दिसा दीस पडटें आमचें जिवीत तातूंतल्यान तो जेजू परगट जावपाक जाय. जेजूक मेळूंक वो सोदूंक हे मनीस आयिल्ले ते ग्रीक म्हणटात ते जुदेव न्हय, वो जुदेवा मदले न्हय, भायले. आनी तांणी जेजूचें आयकल्लें, जेजू विशीं तांच्याय कानार पडलेली, आमी जेजूक पळोवंक सोदता. वी वॉन्ट टू नो हू ही इज. आयज असलीं मनशां भाव भयणीनो जायतीं जाणां आसात, जेजू विशीं जाणां जावपाक सोदतात. आनी कोणाशीं आयले ते आयले फिलिपाशीं. फिलीप जेजूचो आपोस्त, घडये तो जायतो लोकां मदें भोंवपी उलोवपी. फिलीप आंद्रेशीं गेलो. आंद्रे जेजू बराबर जायतो आसतालो. पयले आपोस्त जे विचून काडलेली जेजून तातूंतलो एक आंद्रे. जाल्यार आंद्रे आनी फिलीप दोगूय जाण मेळून जेजूक सांगतात हे भायले आयिल्ले आसात, तुका मेळूंक सोदतात. ते कित्याक आयल्यात, कशे आयल्यात घडये खबर ना. जेजूची जेन्ना नामनां वाडटालीं तेन्ना जेजूक दुस्मान आनीक वाडटाले.
भोव करून जे कोण पदवेन आसात ते, भोव करून धर्माचे वडील आसात ते जेजूचे दुस्मान जावपाक लागलेले आनी देखूनच जेजूचेर जाय ते आड ते करताले. ह्या पासत कोणाकूय जेजूक मेळोवंक दिवप म्हणल्यार खतरो आसा. यू कॅनॉट एक्सपोज जिजस. हे घोडे आंद्रे आनी फिलीप हे समजले. फिलीप घोडे तें समजलो, देखून फिलिपान घोडे वचून रोखडेंच तांकां घेवन वचूंक ना. आंद्रे लागीं उलयलो, दुसरो आपोस्तल आसा ताचेय लागीं उलयलो. सॅक्युरिटी. आयज आमी असली सॅक्युरिटी पळयता. आयज आमचे विचून काडलेले वडील आसात, आयज आमचे धर्माचे वडील आसात, वा जे कोण नामनेचे आसात, तांकां सॅक्युरिटी आसता. कोण कित्याक ताका मेळूंक सोदता जाल्यार हे ग्रीक जेन्ना आयले आनी आंद्रेन आनी फिलिपान जेजूक सांगलें तेन्ना जेजू कितें उलयल्लो तो आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता. जेजू मरणाची खबर करता, आपल्या मरणाची खबर, कशे भाशेन तें मरण येतलें. जाल्यार हें मरण जें येवपाचें आसा तें सोडवणेचें मरण. तातूंत कोश्ट त्रास आसा, तातूंत वयर खुर्सार उबारप आसा. हें जेजू आपल्या शिसांक उक्तेपणीनूय पूण ह्या संदेशांतल्यान सांगून दिता. जशें आयच्या शुभ वर्तमानाच्या निमाणे वळीन आमी आयकलां, अशें म्हणून आपूण कसले तरेचें मरण भोगचो आसलो तें ताणें दाखोवन दिलें. जेजूचें मरण फुकट मरण न्हू. जेन्ना म्हाका वयर उबारतल्यात तेन्ना हांव सगल्या मनशांक म्हजेशी ओडून हाडटलों. आयज पासून संवसारांतलीं वेगवेगळीं मनशां जेजूशी येयत आसात, थोडीं पॉजिटिवली, थोडीं नॅगेटिवली, पूण जेजूशी येयत आसात. थोड्यांक सोयेग आसा, थोड्यांक सोयेग ना. थोड्यांक जें मार्गदर्शन जाय तें फावो जाता, थोड्यांक हें मार्गदर्शन मेळना. थोड्यांक उरफाटेंय मार्गदर्शन मेळटा. आयज प्रोपगेंडा जाय तो चल्लेलो आसा. आयज भावार्थाचेर, आमच्या क्रिस्ती भावार्थाचेर जायते तरेचे मनीस उप्रासलेले आसा. पूण तातूंतल्यानूय जेजूची आनी क्रिस्ती भावार्थाची आमी खोलाय घेवंक एक सोयेग. देखून जरी तर आमी जेजूक परगट्टा आमच्या उतरांनी, आमच्या कोरण्यांनी, जाल्यार जेजून केला ते भाशेन जावपाक जाय. इट इज नॉट अ कॉम्प्रमायज, इट इज अ कमिटमेंट. क्रिस्ती भावार्थ म्हणल्यार कॉम्प्रमायज न्हू. आनी भोव करून जेन्ना आमी आयच्या दिसाक जुआंव ब्रिटो हाची परब मनयता आसतना इनकल्चरेशन म्हणटा. इनकल्चरेशन म्हणल्यार तूं वयता थंयसर वच आनी नमस्कार कर देवाक, हें न्हय. हें इनकल्चरेशन न्हू, हो कॉम्प्रमायज. आयज आमचे मदले जायते क्रिस्ती भावार्थी असलो कॉम्प्रमायज करपाक लागलेले आसात. खंयच्याय घोडे देवळान वचत, वो मस्जिदान वचत आनी खंय वचत, दुसऱ्यांक दाखोवपाक की आमी तुमचेर आड ना, आमी बाराबर, हें दाखोवपाक करून काडली पुजा, करून काडलो नमस्कार. ना, हो कॉम्प्रमायज. तें तूं स्वत मानिना पूण कोत्ता. कित्याक? दुसऱ्यांक दाखोवपाक. कमिटमेंट म्हणटा तो, जें कितें आमकां जेजून शिकयलां तें आमच्या जिवितान घालप. सेवा चाकरी, मोग. आपल्या इश्टां पासत कोणेंय एकल्या इश्टान जीव दिलो हाच्याहून व्हड मोग ना. जेजून खुर्सार आमचे पासत जीव दिलो. सेवा करूंक आपूण देंवलो. त्या मेजार आसतना आपूण देंवलो, आपल्या शिसांचे पांय धुले. आनी हें सगळें करून जाल्या उपरांत आपल्या शिसांक ताणें म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी समजल्यात मूं? समजल्यात जाल्यार वचात आनी तुमी तशेंच करात. सेवा चाकरी. आयज आमच्या क्रिस्ती भावार्थान वेगवेगळ्यो अपोस्टलेट्स आसात. ताचे वरवीं ह्या समाजाची आमी सेवा करता. दर्या एक एड्युकेशन एपोस्टलेट. आमी फकत क्रिस्ती भुरगीं आहात तांकां घेयनात. सगल्या धर्माचीं भुरगीं आमच्या इस्कॉलांनी आयज शिकतात. तांची आमी सेवा करता. आयज आमचीं हॉस्पिटलां आसात, वेगवेगळे तरेन आमचीं हॉस्पिटलां चलतात. दुयेंत जे आसा ते क्रिस्तांव आसात तेच हातूंत भितर वसले ना. पूण समाजान जे कोण दुयेंत जाल्यात तांकां सगल्यांक सेवा मेळटा. हातूंतल्यान जेजू परगट जाता. सेरमांव करपाची गरज ना, प्रवचन करपाची गरज ना, पूण हे सेवेंतल्यान आयज जेजू परगट जाता. उरफाटें नॅगेटीव प्रोपगेंडा तोय आसा. आनी हो नॅगेटीव प्रोपगेंडा करपाक आयच्या काळार भोव करून आनीक सोयेग. कित्याक सोशल मिडिया सारकी एक्टीव जाल्ली आसा.
कोणेय मोबायल घेवन कोणेय एक कॅमेरा घेवन कसलोय व्हिडिओ काडपाक जाता, कितेंय बरोवपाक जाता सोशल मिडियाचेर, हें सगळें करपाक जाता. तर असल्या वेळार खेरीत भाशेन आमकां क्रिस्तांवांक एक प्रश्न, तुजें आनी म्हजें जिवीत जेजूक परगट कोत्ता? तुजें आनी म्हजें जिवीत जेजून जें कितें आमकां शिकयलां दुसऱ्या सवें पावोवंक तें परगट कोत्ता? बागेन पावलून म्हणलां तशें हांव एक धांवता, एक रेस, आनी हांव धांवता तो बेश्टोच धांवना. हांव खंयच्याय स्पोर्ट्साक वेता जाल्यार एग्जाम्पल घेयला आयज कुस्ती, हांव वाऱ्यार मुठी मारून कुस्ती जिखपाक शकना. जो कोण म्हजो ओपोनंट आहा म्हज्या ग्रावंडाचेर ताचेर हांवें 2 मुठी मारपाक जाय, ताका खाला उडोवपाक जाय, तेन्नाच जैत मेळटलें. धांवता जाल्यार सगळ्यान पयलो येवपाक जाय जाल्यार तो इनाम मेळटा. आनी कॉम्पिटिटीव स्पोर्ट्स जे आसात ते आमी बेश्टेच तातूंत भाग घेना पूण जिखपाक वेतात. देखून कुस्ती करपाक वयता जाल्यार जिखपाक मारता, कोणाक मारता जाल्यार. हेच भाशेन आमच्या क्रिस्ती भावार्थाक बागेवन पावलो म्हणटा हेतू आहा, इट हॅज अ एम. आमचो भावार्थ एमलेस न्हू, बेश्टोच धरलो आनी मारलो तसलो न्हू. आनी असलो भावार्थ जरी तर कोण जियेता जाल्यार समजूंक गरज इट इज अ कमिटमेंट. आनी कमिटमेंट जाल्यार जेजून जें आमकां शिकयलां तें जिवंक आमी मुखार सरता आसतना जे भाशेन जेजून आयज म्हणलें आतां म्हजेर आकांत आयला, म्हजे निमणे दीस म्हाका दिश्टी पडटा आकांत आयला मनीस कसो, जाल्यार आमी आमचें हें मिसांव आमच्या भावार्था पासत करता आसतना आमचेरूय आकांत येवपाक जाय, भिरांत येवपाक जाय. भिवपाची गरज ना म्हणटा तें जायना, आमकांय भिरांत आसपाक जाय. वय आहा भिरांत. आकांत आयलो तेन्ना त्या आकांतान भिवोन फाटीं सरोंक ना, त्या आकांतान लिपोवन रावंक ना, पूण हो आकांत आयलो तेन्ना फुडें सरलो आनी आपलो खुरीस घेतलो खांदार. जे भाशेन जुआंव ब्रिटो आमच्या भारतांत येवन ताणेंय खुरीस घेतलो, मारतीर मेलो. भावार्था पासत भावार्थ शिकयता आसतना, भावार्थ जियेता आसतना लोकांक जेजून म्हणलां तशें म्हाका वयर उबारतीत तेन्ना सगल्या लोकांक हांव म्हजेशी ओडून हाडटलो. जाल्यार असलें आमचें जिवीत, एक क्रॉस, हें आमचें खुरीस, ताचेर पडोवन जायतो लोक जेन्ना लागीं येता तेन्ना असल्याचें जिवीत, जांकां लागून दुसरीं जेजूशी येतात तांकां लागून तांचें जिवीत खतऱ्यान पडटा, मारतीर मरूंक जाता. जुआंव ब्रिटो हेंच मारतीर मरोन मेलो. तर आयच्या दिसाक आमकांय घडये असलें मार्टिडम मेळपाक शकता. आमच्या भावार्था पासत खरेंच कमिटेड जावन आमी वावर करीत जाल्यार. तर जेजूक आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक दिवया, जेजूक आमच्या उतरांतल्यान परगटुया, जेजूक आमच्या कोरण्यांतल्यान आनी आमची वागणूक दुसऱ्या सवेन जी आसा तातूंतल्यान जेजूक दुसऱ्यांक दिवया. हेंच करूंक हे भेटेन हो उंडो आनी सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलता. ह्या संस्कारान वांटो घेता आसतना आमचें जिवीत ह्या आल्ताराचेर जेजूक भेटोवया. भेटवणे गीत घेऊया C23. Que los olímpicos Cantau babaच्या दिसा आमच्या ताटानोच तिरोपा आमच्या ताटानोच तिरोपा कालो रोज सोयच्या फळां ओटाव बाबाच्या दिसा आमचे काशी सोऱ्या रुपा आमचे काशी सोऱ्या रुपा ओस्मान दोन्या वरदानाचो आवडेताय तुमी डोयलो जाय सदांच तुका भेटी उरपी लोलें तुजेरूच न्ही.
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा बो काकलुत्सार बापा, बागयोन जिवांव तुज्या रोग साक्षेच्या उगडासाक भोक्ती बरीत मोगान तुका भेटोवंक ही देणी आमी हाडल्यान ती तूं दयेन स्विकार कर आनी आमचे खातीर ताची विनंती मानून घेवन तुज्या एकल्याच पुताच्या कोश्टा मरणान आनी पुनर्जीवनपणाच्या आनंदान आमकां वांटो दी म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान सासनाच्या देवा सर्व काड्यान सर्व तायेन जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुआंव ब्रिटो तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें तांचे असोगतायेन क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ सपूर्णायेन परजोडायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. उंच सर्गी तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. सुमया जेजू आमी उडो घेता आनी कालशीतले पियेता तितलीच फावटी तूं वैभवानेस आमी तुजें मरण परगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले पयसुबेचो उगडास कर. लेव आमचे बागयोन बापा, फिलिपनेर आमचे गवळी बापा, सिमांव आमच्या दारी गवळी बापा सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रीत मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमचे भाव भयणीची काकूत कर. ताका दिसता गो ते मेल्ल्या समेस्तांक ते पुडजोडीत मुक्कामापण फाव कर. आमा समेस्तांची दया कराम मागता. आंकवाय मर्यादाची माई संगाती बागयोन झुजायचो पोती बागयोन दोत्तां बागयोन जवाज आनी सर काडी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दिता सांगाता. तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा
सुरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. रोग साक्षांचो मुकुट दवर एका क्रिस्ती भावार्थ्याक सगळ्याहून व्हडलो मुकुट. क्रिस्ता पासत जेन्ना आमी उबी रावता आनी क्रिस्ताक परगट्टा तेन्ना तो आमकां दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत फावो जावंक शकता. आमकां ही कृपा मागुया आनी रोग साक्षांचो मुकुट घेवंक आमी सदांच तयार आसूं. जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुझी तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेंत पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन होत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुमयाची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिळेर संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिळेर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिल्ये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा. ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुमया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. आत्मोंदिरा जोडेतल्या आमी सगळीं ताची देणी वेगवेगळी आमी सगळीं सोन्याक रोपडे जेजू
सोगली एक आमी सोगली प्रार्थुया. सर पदवीदार देवा आमच्या बापा, ह्या पवित्र जेवणान कुडीच्या पोसणा रुपान आमी घेतलां तें जेजूचें मांस आनी रगत सासणीक सोडवणीची खात्री आमकां दितात आनी आमच्या आत्म्याचें पोसण जातात. बाग्योन जुवांवाचे विणवणेन आनी ह्या जेवणा वरवीं लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक आनी तांच्या सांगाता सासणाचें जिवीत जोडूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सुरवेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सुर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आयज सांजेर 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण जातली आनी खरीत भाशेन आमच्या भारताच्या क्रिस्ती लोकां पासत आमी आयज ही बोजवण भेटयतली. नवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराची माये, पळे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगळो म्हजो विस्वास. एका क्रिस्तीचे माये, चुचुरे कोर म्हजे. हांव आयकतां सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बरवाश्या पातक्यांच्या. जादोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो. भाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. इलो देखून म्हाका तुजे काकुतीन हो विस्वास तुजे ताय खात्री जशें हांव सोत मानता म्हज्या सासणाच्या साल्वसाची. कोटा जायती फावटी आदी निर्भागी जावन पडलो, कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणां तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणां तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पात येवन फुडली येता पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागना जायत म्हूण आनी वाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. हो तोर वर्तता उपकार जो मागता तुजे ताय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं ओदीक करून एमकोणाच्या चोक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूं आनी म्हणूंक तुका हे मारी आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये, निर्मिनाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवा. आमीन. शाश्वत आदाराचे माये, नमान मरे कृपेन बदलले आनी सोदो भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये, तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बदलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. वस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये, तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बदलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. वस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवंती मरे आदार दी दुरुश्टांक सांपडलेल्या मजत कर कसोत काळजाच्या. म्हाक पडची पासत जा शरातीन देवाच्या मणयारेची. विनोद कर सगल्या देवाक भेटयलेल्या वस्तोऱ्यां पासत
फावो कर तुजो आदार सगळ्यांच्या मागतात तुजो ससनाचो आशिरो तुका केल्या आमचो आसरो येसाय भिणी आदार दिनार वर्सां आनी दुखी कोतीनी प्रार्थुया ए सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवं जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तुमचो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना पिडेवंतांक आशिर्वाद सगल्या पिडेस्तां पासत करीत भाशेन मागुया आमचो आदार सोमयाच्या नांवार आसा ताणें सोड आनी संवसार रचला सोमया म्हजे मागणी आयक म्हज्या रुदोन तुजेशी पावो सोमया आसूं तुमचे सवे आनी तुमच्या आत्म्या सवे प्रार्थना हांव तुका सोमया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनोंदवंत आदारान भाग्योन सदांच आंकवार मरेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे कोतींतली आनी बगूंक पावूंक सदां सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं शेवटाक गीत घेवया T21 आमची आदारीण तूं सगळ्यांक आमकां दूर सांबाळून बेसांव घाल गे दोतोर राब्यान संकश्टांतली सदांच निवार बेसांव घाल गे दोतोर राब्यान संकश्टांतली निवार गुरबे बोरी सायबिणी आमी तुजी ओस्कोत भुरगीं गोठाय दिगे माये आमकां तुज्या दिरान सांबाळ सदां गुरबे बोरी सायबिणी आमी तुजी ओस्कोत भुरगीं गोठाय दिगे माये आमकां तुज्या